एग्रीमेंट जालो 1 वर्स एक्सपायर जाल्लो आसा. आमी परत एग्रीमेंट दिल्लो पूण ताणें कोणाचें इंट्रस्ट घेवना. मागीर एकदां मिटींग आपयली तेणी आनी थंय थोडे कावन्सिलर आशिल्ले आनी थंय डिसायड केल्लें की मेडिकल 1000 आनी बाकीचे इश्यूज लायक युनिफॉर्म अलावन्स आनी अशें केल्ले. आनी मागीर ते मिटिंगेक मिटिंगेंतलें कांय रिस्पॉन्स जावना म्हणून आमी लेबर कोर्टान गेले. स्ट्रायक नोटीस दिली आनी ती कॉपी लेबर कोर्टाक दिली. लेबर कोर्टान मिटींग आपयली. फाटले की बी एक 10 दीस पयलीं आपयल्ली तेन्ना आमी तांकां 10 दीस दिल्ले. 10 दिसान मागीर तुमी मिटींग घेया आनी कितें तें सांगा. ती आज आयली आनी ती आमकां सांगता आपणे नोटीस धाडल्या. 31 तारखेर मिटींग जाल्ली तेन्ना डिस्कशन जातलें. तितले मदीं रावपाक आमकां टायम ना. आमी फाल्यां सकाळच्यान स्ट्रायकार वता. जाल्यार तुमचें फिक्स जालें तर फाल्यांच्यान स्ट्रायकार वयता. स्ट्रायकार ओके. जो पर्यंत आमकां मेळना आनी आमकां डिमांड पास जायना तो पर्यंत स्ट्रायक चालू आसा. ओके. पण तेंचें कितें म्हणणें कितें आसा ते आयकना. फक्त डिस्कशन चालू आसा. कितले डिस्कशन 4 मिटिंगांतलें डिस्कशन म्हणटा. 31 तारखेर म्हणटा दवरल्या मिटींग. हें फक्त ताणें कितें केलां ते दिवाळी आमकां फटोवपाक ती दिवाळेक काम करून घेवपाचें आनी मागीर आपले कांय सुशेगाद बसपाचें. 31 तारखेर कांय निष्पन्न जावचें ना हांचे ते हांचे कडेन हे बेफिकर आसा. हांचो एटिट्यूड आसा स्टाफाच्या अगेन्स्ट एटिट्यूड जाल्लो आसा. तसो चीफ ऑफिसर ताणें हांगा येवपा जाय आशिल्लो. तो कोणी आसूं चीफ ऑफिसर येवपा जाय आशिल्लो. ताणें एक्चुअली हो चीफ ऑफिसर येवप न्ही म्हणजे ताणें स्टाफाचो इन्सल्ट केल्लो आसा. ताकाय केअर ना. तांकां दोगांय जाणांक केअर ना जाल्यार आमकांय ना. आमी चल्ले स्ट्रायक. ओके. तुमी फाल्यां स्ट्रायक तुमचो आसा. ओके. कमिशना कडेन रिगार्डींग वर्कर्साचो इश्यू आशिल्लो हेंचो लॉंग पेंडींग डिमांड आसा. चार्टर ऑफ डिमांड्स कितें जालां तेंचें कितें जाल्लें मिटिंगेक जालें तेंचें. म्हणजे आयज आमची हियरींग आसलेली रिगार्डींग ऑफिसर आमचो मिलिंद गोयेकर हेच्या कडेन आमची आज म्हणजे हियरींग आसलेली आनी थंयसर आमचो युनियन लिडर केशव प्रभू आनी आमचो शिवाजी जावं आमची टीम येयली. सुनील गडेकर 4-5 जाण ते येयले आनी हांव आनी वायस चेअरपर्सन येयली. सो थंय आमी काल नोटीस काडल्या हेची आमची ऑर्डिनरी मिटिंगेची. ती आमची 31 तारखेक मिटींग आसा. सो डिस्कशन आमचें जालां. आतां डिसायड करपा खातीर आमकां कावन्सील मिटिंगेक ते घालचें पडटा. सो ते हांवें कावन्सील मिटिंगेक घातला 31 तारखेक आनी 31 तारखेक कितें आसा ते कावन्सील डिसिजन थरयतलें. पण तेंच्यांनी डिसायड केला की फाल्यांच्यान ते स्ट्रायकार वयता अशें सांगलां तेंचे. कित्याक तुमी फक्त चाल ढकलपणां करता अशें म्हणटात. कित्याक तुमी फक्त तारीखूच दिता म्हणटा ते परत डिस्कशन. नोटीस धाडल्या ती फुटींग जावं शकता. नोटीस धाडल्या ती बेश्टी फकाणां करूं शकता आमी ना. पूण तेंच्यांनी टायम दिलो. टायम लिमिटेचे क्रॉस केला म्हणटा. तांकांच खबर आसा न्हू. ऑडिट येवन बसलेले ते आनी कितें कितें मुजरींग हें आसलें म्हणजे ह्या दिसांनी कामाच आसली ते बी आसा न्ही. तुमकां जाय जाल्यार हांव हे दाखयता रिकॉर्डूय दाखयता. रातचे 11 पर्यंत काम करताले स्टाफ मुजर. फाल्यांच्यान स्ट्रायकार गेल्यार कशें कितें जातलें मागीर सगळें कशें वचूंक शकता. ना ते म्हणटात फाल्यांच्यान स्ट्रायकार म्हणटा. तेंच्यांनी डिक्लेअर केलें युनियन लिडरान. ते तेंचें हें न्ही. परत सगळं म्हापश्याचें इम्पॅक्ट जातलो. परत गार्बेज कलेक्शन हे ते बाकी सगळीं कामां सगळी ठप्प जातली. तेजेर कशें पळयतात तुमी. स्ट्रायकार वचप की ना वचप ते तेंच्यांनी ठरोवप. आमचें कितें आसा पळय एज अ चेअरपर्सन आनी कावन्सिलर आमी कितें आसा तें आमच्या हेच्या प्रमाणे काल नोटीस केली आनी 31 तारखेक हें थरतलें. पूण तुमी ते लिगल एक्शन बी कितें घेतले तशें कितें. म्हाजें इतलेंच म्हणणें तांकां जर हेका वयता स्ट्रायकाक जाल्यार वचूनी. म्हाजें कांयच म्हणणें ना. पूण मागीर कामां कशी जातली मॅम. इम्पॅक्ट जावचो ना. पळय तेंच्यांनी आतां थरयलां न्हू. तेंच्यांनी थरयलां स्ट्रायकार वचपाक जाल्यार तांकां स्ट्रायकाक वचूनी न्ही. आमी हाडूंक शकता. आमचें कितें आसा तें आमी मांडलें. म्हणजे आमी सांगलें काल नोटीस काडली आनी 7 दीस लागता. त्या प्रमाणे ते मदीं हॉलिडे दिवाळी आसा कितें आसा त्या मुळे हांवें 31 तारखेक थरयलें. पळय आतां दिवाळीचेर परत बर्डन जावचो ना मॅम परत. पळय जे गजाली घडोवंक जाय जे गजाली जावपाक ते जावन वयतले न्ही. तेजेर आतां डिस्कशन कितें. ओके. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.